सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याक आव्हान दिवपी पूजा शर्माच्या फौजदारी रिव्हिजन अर्जावेली सुनावणी बिरेस्तार मेरेन तहकूब केल्या। दुसरे वटेन फौजदारी रिव्हिजन अर्जाचे अटकपूर्व जामीनात रूपांतर करपाची पूजान मागणी केल्या। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयान भायर मारिल्लो। ह्या निवाड्याक पूजान उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले, ताचेर सोमारा सुनावणी जाली। मात कांय कारणांक लागून ही सुनावणी बिरेस्तार मेरेन तहकूब केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।